तर हिंगा आज कोणें उजो घायलो आनी आमकां बिल्डिंगे ते सायडीन कोणें फोन केला लागले ऑफिसान बाबा हिंग तुमी बस स्टँडाक उजो घायला बसी काडाय म्हूण आमी बेग बेगीन धांवन येयलो हिंगा उजो तो चड जालो हो आतां धुंवर सगळो ते सायडीन बिल्डिंगे वयता आतां आख्खे त्या बिल्डिंगाल ते सगळे ते सायडीन पळय ते सायडीन एक जाले आनी ते म्हणटा तुमी आमी घायल तेंका दिसलें कितें आमी घायला आसता म्हूण आनी ते आमी घालना ते हिंगा मुन्सिपाल्टी गाडी हाडून कितें जोडो बी असो ओडून गेले ते आतां कोण सांजचे रातचे कोण येता सिगरेट उडटा कितें करता ते काडटा हिंग कितें कितें सिगरेट उडटा म्हाका दिसता हो चड करून सिगरेट कितें उडयलें आसता कोणें आनी तेजेर हो धुंवर जालो आसतलो कित्याक आमी स पसून हिंगा आसले तेन्ना कांय आसूना आतां आमी घराको गेले जाल्यार आमकां आतां फोन येयलो म्हणून आमी बेग बेगीन धांवन येयले आमगे गाडी काडपाक हें कोणी घायल तें बरें आहा घायला तेशें ओडून गेले झाडां बाडां मात काय नाही सगळी झाडां कोणाय करा आमी काय आसना हिंगा बरें हाडून घातले म्हण काय ना पूण तें बरे भशेन खंय तर हें करपाक पालो गाडी आनी काय रातचो कोण येता सिगरेट उडटा कितें करता आमकां खबर आसना रिस्क न्ही रिस्क न्ही बरें आमकां 11:31 कॉल येयल्या की गार्बेज गॉट फायर म्हणून आमी इमिडिएटली टर्नआउट केलो टर्नआउट करून आमी पळयली हिंगा पळयलें की गाडी दवरली आसा आनी थिंगा मुन्सिपाल्टीन गार्बेज घेतल्या ड्राय गार्बेज ती पेटली आसा नाल्यार ती पेटोवन आमी मागीर इमिडिएटली फायर फायटिंगान ती गार्बेज पालयली आनी पालोवन आमी ती क्लियर केला आनी थिंगा सगळ्या बसी दवरल्यो आसल्यो रातीन कितें जालें तें मेजर जावपाचें